जे उक्ते दोळ्यांत दिसता ते मळ भाव धिकाहीन वाऱ्या वांगडा घुंवत असता. परिस्थितीक रंग फासून खिणखिणाक रंग बदललेले रूख पळोवपी महासागराचो हारसो हांव. म्हणूनच तर मानवतेचे सत्य म्हणजे धडधडत्या काळजांत बंद आसा आणि जिविताच्या अंता मेरेन ते बंदूच उरचें म्हण म्हजी धडपड चालूच असता. ह्या परिस्थितीत हांव म्हज्या मनजात कुशेसाक न्याय अन्याय धर्म अधर्माचे धडे दिवंक शकतलो. घडये तुम्ही म्हज्या कृतींतल्यानूच म्हजो हिस्पा भायर वालोर केला आसतलो. चितना आनी कृती ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली, तांचे संबंध परिचित असतात अशेंय केन्ना नासना. म्हण हांव म्हज्याच चिंतनांतल्यान चलतां. बुद्धमय अशोक आणि गांधी शांती आणि अहिंसेच्या पुनर्स्थापने खातीरच्या घडये ध्येय पुर्तीच्या जागे खातीर हांव खरेंच चुकीचो देश. घडये आटपाट नगरांचो अजंटा एलोराच्या रहस्याचो स्वकिया कडल्यानय म्हजो विश्वासघात जायत आयला. तेन्नाच्यान खुबश्या प्रश्नांचेर हांव मौन बाळगपूच योग्य समजता. म्हज्या अंतरींतल्यान मनमोहन सिंग आनी मोदी उलयता, रामकृष्णय उलयता आनी क्रिस्ती, BBC आनी अल जजीराय. खूब जाण उलयतात म्हज्या अंतरींतल्यान, फक्त उलयना तो हांवूच. सदांच बफर झोना भायर रावून लेगीत म्हज्या हड्ड्यांत धडधडपी काळीज घडये म्हजेंच आसूं येता म्हण तांच्यात एकठांय जाल्ल्या गरमेचो हांवें FD केला. घडये उज्वल इतिहासाचे गोडवे गावपाक म्हण आवय भयण आनी धूव हांचो हिशोब हांवें केन्नाच दवरलो ना. शुन्याचेच मोल जल्मभर हाताळीत रावलो, हिंसेक लेगीत अहिंसेची धडपड दित रावलो. गांधील्या दाण्याक हिंसेचें प्रतीक मानपाक लागलो, गितेंत लेगीत आतंकवाद सोदीत रावलो. तरी न्हयकारली हांवें कायम बंदी रशियेची ह्या संस्कृतीच्या भावनीक दैवतां खातीर. विरोधा खातीर विरोध ही राजकारणाची भास आनी त्या राजकारणात सत्येक कोल्यां दोंगुल्ली. म्हण कित्याक बसोवन दी हांव भगत सिंगाक शहिदांच्या वळेरींत. कित्याक गांव हांव बलिदान नेताजींचें. बी पॉझिटिव्ह ही संकल्पना तरी डायजेस्ट करपाक शकतलो हांव. कॉर्पोरेट संस्कृतीचें बसतांतर सगळ्यांनीच मान्य केलां आनी विचारवंत तत्ववेता चार्वाकाचो सिद्धांत मुखारच आसा. विचार करात. यावत जीवम सुख जिवेत तृणाम कृत्वा अशेंच खूब कितें कितें जें म्हाकाय कळना. निती अशेंय म्हणटा, जगा वांगडा जे धांवनात तांकां संवसार विसरून वयता. सगळेच वांगडा चित्ता हांव कितलेशाच तत्वज्ञानांचो कोलाज जाता आनी म्हज्या कवितेक इंधन मेळत रावता. पांके फुटत वयतात शब्दांक इंटरनेटचे, शेअरांचे, डॉलरांचे, इंटरनल एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गुंतवणुकीचे. अर्थात मोगाचें कनेक्शन मात खिणखिणाक आउट ऑफ कवरेज जायत वयता. तरी हांव पितामह भिष्माची इच्छाशक्त घेवन कुरुक्षेत्र लढयत आसा. घडये अधर्मांतलो मनीस निर्मनुष्य जायसर, निर्मनुष्य जायसर. म्हजी दुसरी कविता अग्नी 5चें प्रक्षेपण. आयजय सगळें अशेंच आसा जशें फाटले फावट आशिल्लें. थंडेचो ऋतू सैम वगडावन बसला आनी वर्सयभर गरमीच उरता कुसव्यांत. तातूंतच अधिवेशनां चलतात आनी ग्लोबल वॉर्मिंगचें चर्चा सत्र सच्चेच भशेन फुडाराच्या चिंतेंत बंद जाता. धर्मनिरपेक्ष दृश्टीक आयजय दिश्टी पडनात काश्मीरी पंडीत. बामणवाडींतलो घाट अभिजनांनी उबी केल्ली आनी लादयल्ली संस्कृती आयकूंक येना. 14 पिळग्यांसावन गायत आयिल्लो एकूच राग, राग दरबारी. नरसंहारांत उरिल्ली विधवांच्या वेदनांची सिंफनी. सामुहीक बलात्कारा उपरांत उरिल्ले सुस्कारांचे प्रतिध्वनी. काळाची शक्त तर इतिहासाक लाच दिवन इतिहासाची पानां व्यक्ती घेवन त्या जाग्यार नव्या पानांक दसयत चल्ल्या आनी इतिहास लवूच कूस मारून कुंभकर्णाच्या निधींत रोमून गेला. म्हणूनच तर रामान केली वाली आनी शंभुकाची हत्या राम अवतारांतल्या लिलींत चिड्डत वयता. महाभारतान केल्लो नात्यांचो, संवेदनांचो, नैतिकतायेचो, धर्माच्या प्रतिमानांचो, अहिंसा आनी नितीमुल्यांचो पराभव जो कृष्णान अमर केलो भारतीय अत्याचार आनी लुटीचो इतिहास मोहम्मद गझनी घोरी आनी ब्रिटीश सत्ताधाऱ्यांनी. तशेंच शिमे भायल्या आतंकवाद्यांनी पाकिस्तानाच्या निर्मितीक हातबोट लावन निष्पाप रक्तांतल्या पाकिस्तानाचे शहीद जाले. शिशुपालाचे 100 अपराधांची स्मेर आशिल्ली.
म्हण आसाराम बापूच्या शांतम पापम हाताक धरपी कोणूच नाशिल्लो. बेबुनियाद ध्यास मात आशिल्लो शोभन सरकारच्या सपनातल्या 1000 टन भांगराचो. विश्वास आशिल्लो इस्रोच्या मुखेल्यांक तिरुपतीच्या आंगवणेत वैज्ञानिक प्रगतीच्या जैता खातीर आनी भारत प्रगती प्रकार नेटान चलत आसा. अग्नी 5चे प्रक्षेपण करून भारत खुश आसा. अख्खे पाकिस्तान, युरोप आनी आफ्रिका लेगीत आपले कक्षे भितर आयला म्हण कायद्याक चुट्टी लावन दरेक विधायक स्वार्थाची पोटली बांदीत आसा. सरकारी खजिन्यांच्या लुटीचो वांटेकार जायत आसा. दिसाक 2 तरी गांधीच्या नावांचो संदर्भ घेऊन कृपाळू महाराज, उपासनी, निर्मल या बाबांच्या सत्संगात गुल्ल जातात. तेन्ना लालूंच्या सामुशात आलू नाही कायदो लालूंक जाय तसो आकार घेत रावता. ओसामान जशें पाकिस्तानात पाकिस्तान तयार केल्ले तशेंच पाकिस्तान दर नवी आतंकवादी संघटना करीत असता तरी आमी उच्च स्तरीय उलोवणी करतात, कायद्यांतल्यो पळवाटो सोदपाक लायतात. अशें कशें विसरून वयतात आमी कायद्या खातीर मरण आपणावपी सॉक्रेटिस, लिओनिडस. अशें कशें विसरून वयतात आमी सपनांत लेगीत उतरांचो मान राखपी राजा हरिश्चंद्र, बापायच्या आज्ञेचें पालन करपी परशुराम, जननी जन्मभुंयेचें रक्षण करपी राजा पोरस, शील संस्कृतीच्या राखणे खातीर राणी पद्मिनीचो जोहार. हो देश वेदांची जन्मभूमी, वेदांताची मातृभूमी, बुद्धाची पावनभूमी आनी शिवरायांची कर्मभूमी. आयजय तेच भुंयेर आमी विचारीत आसता आमकां सांडलेल्या नितीमुल्यांची अंतहीन जखम घेवन कोण रुची, कोण तारा, कोण मधुमिती, कोण आरुषी, कोण मनोरमा, कोण भंवरी. फक्त 2 थाना, 1 योनी, पुरुष सोयीची. म्हणूनच तर कोणूच वाली नाशिल्ल्या काळखांत कर्म्यात आसता पश्चतापाचें रडप, भिरांतीच्यो केळाच्यो मरणाच्यो हुयेली. जल्म आनी अत्याचार, हिंसा आनी आतंक हांच्या विध्वंसांतल्यान उबी जाल्ली रक्तपाताची कितलींही पाकिस्तानां. घडये दर दिसा सगळें तशेंच आसा कालचे भशेन आयजय. भर रस्त्यार युगांच्या हिशोबान दुर्गांचो तेक धरून कलियुग सगळ्याच युगांची गाण मारीत आसा शेगीत. आनी भारत प्रगती पथार नेटान चलत आसा. अग्नी 5चे प्रक्षेपण करून भारत खुश आसा. देव बरें.